Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत ऑटोमॅटिक ऑक्सिजन जनरेटिंग प्लांटाच्या उक्तावणाक मुख्यमंत्री गेल्लो. थंय गेल्ले कडेन ताणें चवथीचो अलर्ट दिलो. इन केरळ इन महाराष्ट्र आमकां अलर्ट जावपाक जाय. तांच्यांनी आपल्या पब्लिकाक अलर्ट केला कारण मॅक्सिमम केसीस वीच इज एट प्रेझेंट इन द केरळ अँड सेकंड आय थिंक इट इज इन महाराष्ट्र. महाराष्ट्रात खूप मोठ्या प्रमाणात कर्फ्यू इम्प्लिमेंट करपाक लागला. चवथीच्या ह्या सुवाळ्याचेर म्हणजे हांव इतकेंच सांगतलो आम्ही मोठ्या प्रमाणात गोंयकार चवथ मनयता, गणपती उत्सव मनयता प्रत्येकाच्या घराघरांतल्यान सार्वजनीक क्षेत्रांतल्यान. पण ताच्याच बरोबर आम्ही प्रिकॉशन्स घेवची पडटली. चवथीच्या उत्साहात आम्ही सगळ्यांनी म्हणजे चुकून सुद्धा लक्षणां दिसता आसत आपल्याक तपासून घेवपा खातीर फाटीं फुडें पळोवं नाकात आणि आपल्याक चवथ चुकतली म्हणून तपासून घेयनासतना रावूं नाकात. कितल्याशाच जाणांनी मुजत जाली तरी खंय दुसरो डोस घेतिल्लो ना. आता वेळ आयिल्ली आसा दुसरो डोस घेवपाची. सेकंड डोस हो आपल्या टायमार ज्या टायमार जेचो डोस आसा तांच्यांनी वचून घेयात. बऱ्याच जाणांक दिसता कित्याक कांय गरज ना ती म्हणजे ताचो इंटरवल जावन गेलो, टायमींग जावन गेलो तरी सेकंड डोसाक कारण आमचो हेल्थ डिपार्टमेंटचो स्टाफ त्या टिका उत्सवाक तुमची वाट पळयता. चुकून मागून गोंयांत रावपी सगळे भायले लोक जे कोणी आसात तांच्यांनी फर्स्ट डोस घेयात. आमी ना म्हणूंक ना. देर इज नो शॉर्टेज ऑफ वॅक्सिनेशन विथ अस. आमकां सहकार्य करात. आमकां 100% फर्स्ट डोस क्लियर करपाक जाय अँड टील द 31 ऑफ ऑक्टोबर जर सगळ्यांनी टायमार डोस घेतलो आसत 31 ऑक्टोबर पर्यंत आमी आमचो पुराय वॅक्सिनेशन स्टेटीतले कंप्लीट जाले हें अनाउन्स करपाक शकतले. टेक्निकली खंय गोंयचे पहिल्या डोसाचे वॅक्सिनेशन 100% जाला पूण ते सगळ्या गोंयकारांचे न्ही. डोस घेवपी 40-50 हजार खंय भायले. हांवें काल म्हटलें की 100% वॅक्सिनेशन ऑफ द फर्स्ट डोस आमी कंप्लीट करपाक शकल्या. म्हणजे टेक्निकली फक्त 10% ऑफ द हांवें कित्याक म्हटलां की इलिजिबल पीपल फ्रॉम द स्टेट इट इज अप्रॉक्सिमेटली 11,50,000 आणि अप्रॉक्सिमेटली नो डाऊट आमी जे मायग्रंट आसा जे टुरिस्ट आसा जे हांगा रावता तांकांय वॅक्सिनेशन इज अप्रॉक्सिमेटली 40,000 to 50,000 ऑफ द डोसीस वी हॅव गिवन. बट एटलीस्ट 40,000 to 50,000 ऑफ द पीपल नॉट स्टेइंग इन द स्टेट बट दे आर लिस्टेड इन अवर पॉप्युलेशन सेन्सस. त्या खातीर म्हटलें की वी आर ऑल्सो म्हणजे आम्ही फक्त गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आम्ही अजून 100% ऑफिशियली डिक्लेअर एकाच खातीर करूना. हिमाचल प्रदेशात केले कारण आमचो सेन्ससाचेर गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या प्रमाणे दाखयता तो फिगर वेगळो आसा, आमचो फिगर वेगळा. वी आर इन कोऑर्डिनेशन विथ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. कारण आम्ही जर आमचो पॉप्युलेशन पळयत जाल्यार डेफिनेटली तिसऱ्या ल्हाराची तयारी कसली परिस्थिती आयल्यार खंय फुडो करूंक गोंय तयार. That we will not face and I am confident that with the steps taken by the Chief Minister and the government of Goa we will be able to face any kind of situation, any kind of pandemic situation with the support of all of you. तो जो प्लांट जो 1,03,00,000 प्लांट ऑक्सिजन प्रकारे ऑक्सिजनची गरज आशिल्ली हो प्लांट दिवपाचे मान्य केले आणि बेगीन फास्ट ट्रॅकाचेर हो प्रोजेक्ट पूर्ण केलो. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील.